as it is Subodhini based नवे सेशन आका या सेशन डिटेल डिस्कशन्स असता भगवद्गीते वैरी अंतु श्लोका मुखांतर आम्ही मुखारसून वता आसाची आयची सेशन अंतु भगवद्गीता as it is chapter 1 आचे 1 to 11 श्लोकास आम्ही चर्चा करू वता आसाची ताजी फुडें गीता महात्म्य आणि या एक श्लोक मस्त बांधवात आणि विंगड विंगड जावन रिसाइट करू वता आसाची ताका भारती बाई माताजी रिक्वेस्ट करता आसा टेक इट फॉरवर्ड. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. सक्कड भक्तवृंदांक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन आवृतपूर्वक स्वागत करता. गुरुలని मलगड्याला आशीर्वाद घेऊन आम्ही आयज सेशन सुरू करूया. गीता महात्म्य सांगू कामगेलोट आसाची हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्यूट आसाची. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. स्टार्ट करछे भाई माताजी. शेयर करछे शिल प्रभुजी बेगिना. को होस्ट करता है. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद कोंकणी भागवत पुराणाक म्हाका अवकाश करून दिल्याक. आज आमी गीता महात्म्याचे श्लोकास पळोवया. गीता महात्म्य टेक्स्ट 1. गीता शास्त्रम् इदं पुण्य यः पठेत् प्रयतात्मनः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. Translation: one who with a regulated mind recites with devotion in this Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikunta, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Text 2. गीताध्यायनशीलस्य प्रणयम परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. Translation: if one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reaction of his past misdeeds
will not act upon him. Text day. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitamrita snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Text 4. Gita sugita kartavya kim anye shastra vistare ya swayam padmanabhasya mukha padmad vinishrita. Translation. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature. And especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Text 5. Bharatamrita sarvasvam Vishnuvaktrat vinishritam Gita gangodakam pitva punarjanma na vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Text 6. Sarvopanishada gao dugdha gopalanandanaha partho vatsa sudhir bhokta dugdham gitamritam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of Gita is the milk. And the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Text 7. Ekam shastram devaki putra gitam eko devo devaki putra eva eko mantrastasya namani yani karmapi ekam tasya devasya seva. There need to be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna. Only one mantra, his holy names. And only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord Sri Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. मस्त भावपूर्ण जाऊन तुम्ही मंगळाचरण आणि गीता महात्म्य सांगले. मस्त धन्यवाद. तशी ताजी ट्रान्सलेशन इतले चंद कोण आमकां अर्थ जाले. केन्ना आमी वाचिताची आयकताची गीता महात्म्य सांगताची जाल्यार ताजी ट्रान्सलेशन तितले अर्थ कोण घेनाची. आज मस्त खुशी दिसता. आम्ही भगवद्गीता रिसाइट करता सची पण खुशी दिसता. गीता महात्म्य ताजे कितले महत्व आसा म्हणून अर्थ कोण घेतले. भगवद्गीते भक्ती प्रीती आमकां वाढली. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. ಒಟ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟು तुमगे आजाना जाते अस माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रभुजींता वेळ सांगलावरी आज आम्ही भगवद्गीता सुबोधिनी कार्यक्रमांत एका अध्यायाचे फर्स्ट इक्र श्लोक अर्थ कोण घेता सची ते फर्स्ट इक्र श्लोक आम्ही तरी साइड कोरे आमगे लुटा सची. इस ग्रेट्स रविपति दामोदर प्रभुजी, राजेश्वरी राव माताजी, वनिता पै माताजी, गीता नायक माताजी, माया नायक माताजी, विद्या पै माताजी, भारती पै माताजी, अर्जुन राव, स्वाती कामत माताजी, वर्षा नायक माताजी, श्वेता प्रवीण माताजी. आता मी कंटिन्युअस रेजिस्ट्रेशन कोरे भगवद्गीतेचे एका श्लोक सांगू कमगे लुटासाची. हिस ग्रेस रविपति दामोदर प्रभुजी. प्रभुजीन सांगले कुडले नेक्स्ट अनम्यूट कोन कंटिन्युअस सांगता उच्च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू. Chapter 1, Slok number 1. Dhritarashtra uvacha
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम्। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षतं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सगळ्या जणांनी बारी चंद कोण रिसाइट केले अनंत धन्यवाद. तशीची नेक्स्ट पल्ले पर शुक्रारा अपास भगवद्गीतेचे या सुबोधिनी कार्यक्रम कंटिन्यू जाता प्रति सोमवार बुधवार शुक्रार प्रति सेशन पुढे अशीच भगवद्गीते श्लोक रेसिटेशन आसा. कोण इंटरेस्ट आसा तानी अगत्य जावन आमगे सगळ्या जणांना नाव दिवक म्हणून हांव विनंती करता. पर शुक्रार 12 to 19 श्लोक आसा. बरे थोडे श्लोक अशे कोण फर्स्ट येता की तांकां प्रिफरन्स मेळटा प्लीज नाव दियाची. हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद. सगळ्या जणांनी बारी चंद कोण डिसाइड केले धन्यवाद. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ऐक पडतास ना माताजी. हरे कृष्ण. सो प्रथम नाव भागवत पुराण कोंकणी आणि ते मुरलीधर चरण प्रभूक धन्यवाद अवकाश दिलेला का. सो हरे कृष्ण प्रभु. लोकेशन आहे मम अंका एक हाँ प्रभुजी लोकेशन आहे तंगे लगे इंट्रोडक्शन दिवचे सांगितलं शे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आजी आम्ही भागवत पुराण कोंकणी देखून सूर कुतसले एक नवे सेशन भगवद्गीता सुबोधिनी या कार्यक्रमाक पुरा बांधवांके हांव दंडवत प्रणाम करून स्वागत करता सर. आजी आमगेले ये सेशन स्टार्ट करूक येताची हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी हांगेले कार्मिक नाव आसा नगर भरत नायक म्हणून आनी परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज हांगेले शिष्य सजी आनी आता बलराम देश म्हळ्यार बहरीन अंतू आसाची. हांगेले बायला हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी आमकां भागवत पुराण कोंकणी मेंबर्स सगळ्यांक गोत्ता सर. आमकां एक नमुने हेडमिस्ट्रेस आशिल्ली बरी रेवती प्रिया माताजी पुरा इन्क्लूडिंग क्राफ्ट पपेट शो पुरा करून सगळ्यांक बारी एक फेवरेट माताजी.
तशीची हेंगेल पुतान नाम तक्ष नायक म्हणून आणि बलराम किंकर प्रभुजी भक्ती शास्त्री कोर्स करता आसाची हंगेले एज्युकेशन बैचलर ऑफ फार्मसी अतनी जोरीवर कंपनीचे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जाऊन काम करता आसाची आम्ही सकाळी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून बलराम किंकर प्रभुजी को स्वागत करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभू. लोकेश प्रभू थँक यू. प्रणाम प्रभूजी. तशीच मुरलीधर चरण प्रभू आणि तशी हांगा सर्वले तशे वरिष्ठ वैष्णव आणि बांधवांक पुरो जाणांक आमगेले प्रणाम. हे अवकाश दिले तसल्या भागवत पुराण कोंकणी आणि तांगेल टिमाक बरे म्हगेले प्रणाम. सूर करचे पुढे भगवंताला एक प्रार्थना करून सूर करे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रत्येक स्वागत. आजी आम्ही भगवद्गीतेचे 16 अध्यायाचे फर्स्ट पार्ट अर्थ करून घेवचें पळयता आसाची. तेवे सुबोधिनी हाजे वयर चढाव मेनली बेस्ड ऑन दिस. सो भगवद्गीता सूर दत्तान श्रील प्रभुपाद एक सांगताची की तांणी इंट्रोडक्शनान सांगता की सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्तम दुग्धाम गीतामृतम महत्. हे गीता महात्म्याचे श्लोक श्रील प्रभुपाद कोट करताचे. कशी म्हळ्यार हे सर्व उपनिषद सगळे उपनिषदाचे एक सार हे कोण कृष्ण तागेले डिसायपल म्हळ्यार तागेले शिष्याक सांगतास कोणाक अर्जुना दितास.
सगळे उपनिषदाचे एक सार जावन घेवन प्रत्येक कंडेन्स्ड जावन घेवन सांगता आसता अर्जुनाक कृष्ण परमात्मा हें आमी अर्थ कोण घेता कसं म्हळ्यार हे डिसिप्लिक सेक्शनांत येता आस भगवद्गीता म्हणून अर्थ कोण घेता हें जी कृष्णान 4 अध्यायांत बरें सांगिल्लें आसा एवं परंपरा प्राप्तम म्हणून सांगिल्लें आसा हे भगवद्गीता परंपरा दुखून येता मेळच्या ज्ञान अर्थ कोण घेवचे जाता म्हणून सांगिल्लें आसा परंपरा प्राप्तम म्हणून तशेंच हे ज्ञान हयतुकी अप्रतियता विदाउट इंटरप्शन अँड विदाउट मोटिवेशन म्हणून श्रील प्रभुपाद सांगता आसा हे ज्ञान घेवका जाल्यार कसले एक विशय घेवका म्हणून जाल्यार आमगे विदाउट इंटरप्शन आसता आनी विदाउट एनी मोटिवेशन वरें आसता कसं म्हळ्यार कृष्णाल वयर आकर्शण आसता तितलेच विंगड सोडून विंगड कसं आशनाचें ता निमित्त अनेक श्रील प्रभुपाद कोट करताची त्यांतूची इंट्रोडक्शनांत गीताशास्त्रम इदं पुण्यम यत्पठेत प्रयत पुमान विष्णुपादम अवापनोति भयशोकादि वर्जितम सांगता गीताशास्त्र कोण एक पुण्य जालें तसलें पठेत म्हळ्यार कोण वाचिता की प्रयत्न करचे कोण मनुष्य जल्मान आयला पुमान म्हळ्यार मनुष्य तो प्रयत्न करता की ताका कसं मेळटा आसता विष्णुपाद अवापनोति ताका विष्णू पाद मेळटा म्हळ्यार विष्णू शरण मेळटा म्हणून सांगता ता निमित्त आनी कसं प्रभुपाद बरयता इंट्रोडक्शनांत भय आनी शोक वर्जित जाता म्हणून सांगता आमकां प्रत्येकल्याक आसता मनीस आयले नंतर भय एंग्जायटी आनी मिजरीज भय आनी आमगेले वत्ता आमगेल्या दुखून चुकून वत्ता म्हळ्यार तसले भंय आसता आनी आमकां एंग्जायटी आसता हे दोनीची वचून घेवन आमी एक आध्यात्मीक बदूक आमगेलें आध्यात्मीक जीवन करूं जाता म्हणून श्रील प्रभुपाद हे लास्ट इंट्रोडक्शनांत लास्ट पेरांत श्रील प्रभुपाद बरयताची हे अंतू उदाहरण रितीरी एग्जाम्पल अंतू पळयत जाल्यार भगवद्गीतांतूच आमी पळयल्यारीची 2 उदाहरण घेवत हे श्लोका वयली एक अर्जुनालें आनीक धृतराष्ट्रालें उदाहरण कशी अर्जुनान भगवंता लेगीत ताका बरें भंय आशिल्लें शोक आशिल्लें आनी ताका एक मोह आशिल्लें भगवद्गीता सुरू जावचे फुडें आय मीन कुरुक्षेत्र युद्ध सुरू जावचे फुडें युद्ध करना म्हणून ताणें भगवंताला सांगिल्लें 5 हें दिलें ताणें रिजन दिल्लें फर्स्ट टकाची ताका युद्ध करूं जायना म्हणून बट भगवंतान कृष्णान ताका उपदेश दिले नंतर कृष्णा कसं सांगता करिष्ये वचनम थवा तू सांगील म्हणके हांव आयकता भगवंता कृष्णा तू सांगील म्हणके आयकता म्हणून सांगता लास्ट कसं नष्ट मोह स्मृती लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युता स्थितोसी गत संदेह करिष्ये वचनम थवा म्हणून सांगता तू सांगील म्हणके आयकता म्हळ्यार ही इज रेडी टू डू द सर्वीस फॉर द सुप्रीम लॉर्ड वेरएज आतां धृतराष्ट्र उदाहरण पळयचें आसल्यार कोणाक कितें कशी म्हळ्यार ताणें कृष्णाक ते उपदेश दिता न्हू थंय संजय ताका एक खंय कुरुक्षेत्रांत दुखून ताका बरें एक दिव्य दृश्टी मेळिल्लें आसता व्यासदेवाला दुखून ताका सेम ताणें कोण की रेज केला हँड आय थिंक इट्स बेटर टू लेटर ओके हरे कृष्ण सो प्रश्न असले कडेन सांगीत जिज्ञासू असले कडेन हें करीत सो कसं जाता म्हळ्यार हें संजयान ताका संजयान सांगता आसतना बरें तो आयकता आसता धृतराष्ट्रांगा धृतराष्ट्र आयकता आसल्यार तागेल्यान ट्रान्सफॉर्मेशन आशिल्लें ना देर इज नो ट्रान्सफॉर्मेशन स्टील ही वॉज अटॅच्ड तागेले धृतराष्ट्र म्हळ्यार कसं न्ही धृत म्हळ्यार गट्टी दवरून घेवन आसता राष्ट्रा कितें तागेले कितें तागेलेची पोजिशन तोच रायू म्हगेले चेडूं म्हगेले पूत केदनाची राय जावन आसता म्हणून तागेले एकच ध्येय आनी कसलें ना तें कितलें तितलें स्ट्रॉंग हें आशिल्लें तागेलें बॉन्डिंग आशिल्लें की युद्ध जाले नंतर जाल्यार तो हांवें कोणाला उट्टा आसता पांडवाल अंतूची जी अंतू पॅलेसांतू राबून आसता 35 or 38 years he was there with them. तेन्ना विदुरान येवन ताका सांगचे वरते तो तांगेले तेची रायशी राबून घेवन आसता तेंची मेंटालिटी आसता तागेले बट अर्जुनाल कसली मेंटालिटी ही हॅज ट्रान्सफॉर्म्ड बाय लिसनिंग केअरफुली लिसनिंग टू कृष्णा
त्या निमित्त आम्ही ह्या धृतराष्ट्राले म्हणजे दायनशीची प्रभुपाद हांगा सांगता कसं म्हळ्यार वी हॅव टू ट्रान्सफॉर्म अवर लायफ म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या निमित्त फर्स्ट श्लोकांत कसं येता, धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. धृतराष्ट्र हांगा निमगीत आसा कोणा लागीं संजया लागीं युद्धापेक्षेंतू मिगेले चेडूं आनी पांडवाल चेडूं हांगा डिफरन्शिएट करीत एगेन धृतराष्ट्राल मेंटॅलिटी. सो तो मालगडो जावन आशिल्ले निमित्त जालें की तागेले पांडूल चेडूं विंगड आनी मिगेल चेडूं विंगड म्हळ्यार एक तागेली एक मेंटॅलिटी आसा पळय, यू कॅन अंडरस्टँड. तो तागेल चेडूं ताका पांडू नाशी जालें की ताका तो तागेल चेडूं म्हूण सांगना, म्हूण तांकां हांगा सांगता श्रील प्रभुपाद मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय म्हूण सांगता. कसं करता आसा तांणी म्हूण निमित्त आसा ताका ना हांगा कुरुक्षेत्रा वचून घेवन कसं करताची युद्ध करचें गेली तांणी, बट स्टील ही वॉन्ट्स टू नो कसं जाता आसता थंय म्हूण घेवन संजयाला दुखून निमगीत आसा कोण धृतराष्ट्र डिफरन्शिएट करता तो कोणाक तागेले चेडूवाक आनी पांडूल चेडूवाक. कित्याक म्हळ्यार तांगेले एक वंश आदकून तो भायर केल्ले म्हणके तांकां तांणी एक्चुअली कुरुवंश डायनेस्टींतू येताची तांणी पांडू जाल्यारीची. बट तेन्ना कसं म्हणटा इन्स्टेड ऑफ टेलिंग कुरू चेडूं कसं करता अशें म्हणून बुजबला ही डिफरन्शिएट बिटवीन तागेल चेडूं कोण मिगेल चेडूं आनी पांडूल चेडूं कसं करता आसाची म्हणून फर्स्ट डिफरन्शिएट करता आसता. ही वॉन्ट टू नो ताका एंग्जायटी आसता तेन्ना नेक्स्ट आनी कसं म्हणटा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र म्हळ्यार एक युद्ध भूमी. ताका हांगा धर्मक्षेत्र म्हणून गेले धृतराष्ट्राल तोंड आदकून येवन आसता. धर्मक्षेत्र म्हळ्यार आशिल्ले कडेन कोणाकाची अपजय जावचे आशिल्ले चान्सीस कोण धर्म आशिल्ले हांकां चान्स ना. आनी तो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे म्हूण सांगिल्लें आसा. हांगा कुरुक्षेत्राक धर्मक्षेत्र म्हूण सांगिल्लें आशिल्ले निमित्त कसं रिजनाक सांगिल्लें म्हळ्यार एक मस्त आमगेले वर्स वेदांत आनी पळयले फुडें जालें तेची कुरुक्षेत्र युद्ध जावची फुडें जाल्यार पळयल्याची हें वेदीक हांतू अनादी काल आदकून जाल्यारीची हें पवित्र जालेलें एक क्षेत्र जावन आसता. पूजा जालेले पुजार्य करता आसले पूज करता आसले एक स्थळ जावन आसता. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक ब्रह्मान जावं खंयचे एक देवतान जावं देवी देवतान जावं थंय येवन घेवन तांकां पूज केलेलें आसता. त्या मात्र न्ही परशुराम बरें ताणें लास्ट तें एक सांगिल्लें आसा की तागेले एक्स थंय येवन घेवन धुल्लेले आसा कितें. सो इट इज अ व्हेरी होली प्लेस बिफोर टू द कुरुक्षेत्र वार. त्या मात्र न्ही हें पांडवास पुरा 5 जन वरे धर्माचे तांणी एक फॉलो करतालीं तांणी वरें आसा तें. दॅट इज ऑल्सो ए होली प्लेस. त्या निमित्त त्या मात्र न्ही स्वयं भगवान कृष्ण थंय राबून आसा. त्या निमित्त खंय कृष्ण आसा की खंय देव आसा की तें इट इज एन ए होली प्लेस. त्या निमित्त आमी खंयची एक आमी धाम म्हणटा होली धाम म्हणटाची पवित्र यात्रा पवित्र स्थळ म्हणटा. त्या निमित्त कुरुक्षेत्र वरें एक धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र म्हण सांगिल्लें आसा निमित्त ह्या श्लोकांत. हांगा धर्मक्षेत्र जाल्ले निमित्त ताका वरें एक ड्युएलिटी. हांगा कौरव आसाची पांडव आसाची. कौरव खंय जावं दुर्योधन आनी तागेले चेडूं 100 जन चेडूं हे इन्फ्लुएन्स ऑफ ए पॉजिटीव एनर्जी थंय एक धर्मक्षेत्राचे इन्फ्लुएन्स जावन घेवन तांणी खंय एक समजवता म्हळ्यार कसं म्हणचे म्युच्युअल तांगेले अंडरस्टँडींग करून घेवन युद्ध करनाशिर रावचे चान्स की म्हणून तागेले एक मनांत येता. दवो हे धर्मक्षेत्राचे एक इन्फ्लुएन्सा निमित्त पांडवां वरें धर्मरायू
धर्माक हे फॉलो करतालो तो खंय न्हू एक युद्ध करण्याची चान्स असल्यार मागेल एक पूत वंताची मागेल पूत आनी पास राय जावन घेवन दत्ता म्हणून तागेली एक आशा हात निमित्त कोण धृतराष्ट्र संजयाला निमित्त कसं करता आसाची म्हणून हांगा निमित्त आसा हांगा केदारना हे धर्मक्षेत्र म्हणून सांगिल्ल्यान तूं निमित्त खंय अपजय जावचें आसा धर्माक फॉलो करतल्यांक साध्य ना तेंची प्रभुपाद उदाहरण एक एनॉलॉजी दिता आसाची पॅडी फिल्डाचे एक गद्द्या भितर केदारना कशी एक आमी कळ काडचे भाताचे भात वयर येता आसतना ताची कळ काडूं वताची कळ आसल्यार कशें जाता अनवॉन्टेड वीड्स आसल्यार ते भात समज हांव घेवन वयर येना झाड वयर येना त्या निमित्त भात मेळना तांदूळ मेळना तातूंत निमित्त कसं करता जाता ते कळ आशिल्ले द वीड्स अनवॉन्टेड वीड्स यू हॅव टू रिमूव इट कृष्ण कसं करता सांगा त्या निमित्त ह्या धर्मक्षेत्रांत ते अनवॉन्टेड वीड्स आशिल्ले तसले कोण धर्माक फॉलो करनातिल्ले तसले कौरव आनी तागेले ओट्ट आशिल्ले सैन्य इक्र अक्षोहिणी सैन्य तांकां पुरो नाश करता हांगा कृष्ण सांगता अर्जुनान केदारना युद्ध करूं जायना म्हूण सांगताना वरे कृष्ण सांगता ताणें ऑलरेडी मोन गेल्लीची तूं खाली एक निमित्त मात्र जावन निमित्त मात्र भव सव्यसाची म्हणून सांगतास तूं निमित्त मात्र काम करतो गेले म्हणून सांगतास कृष्ण अर्जुनाक मुखार सून त्या निमित्त आमी भगवंताले कसं आज्ञस की ते वी हॅव टू ट्राय टू फॉलो म्हणून भगवद्गीतान तो श्रील प्रभुपाद सांगता आसची त्या निमित्त आमगेल्यान वरे एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाता कशी आमी धृतराष्ट्र जायनशी आमी कशी अर्जुनान म्हणके जावका म्हणून घेवन हे फस्ट श्लोकांत आमकां अर्थ जाता श्रील प्रभुपादाले एक परपटांत तो आनी खंयचे लेक्चरांत आयकल्यार त्या निमित्त नेक्स्ट कसं सांगता सांगाची म्हळ्यार अंतू संजय तागेलो सारथी कोणाले धृतराष्ट्रालो सारथी जाल्ले निमित्त ताका एक दिव्य चक्षु मेळनासता कोणाले निमित्त व्यासदेवाल शिष्य आसाची विश्व दोगजाण जाल्यार की हाका संजयाक ताका दिव्य चक्षु दिता कोण व्यासदेव हे कुरुक्षेत्रादकून आनी एक सादारणशी एक 300 किलोमिटर्स की हांगा आसताचे हस्तिनापूर हांगा तांगेले पॅलेसांत हस्तिनापुरांत तेदना हे संजय कसं जाता आस म्हणून कुरुक्षेत्राचे विवरण धृतराष्ट्रा दिता आसता केशी तागेले ताण सांगीत आशिल्ले धृतराष्ट्राक एक युद्ध कोण जॉइन आयली की ताणें युद्ध करूं आयलीची हांगा युद्ध जाता आसा म्हणून सांगितलें बट संजय हांगा प्रती एक विवरण तागेले मास्टराक दिता आसा कसं जाता आसा म्हणून ताका विवरण दिता आसा तांत फस्ट जावन घेवन ताणें भगवंताले सांगलें तसलें गीता ज्ञान हाका धृतराष्ट्रा दिल्लेलें आसा त्या निमित्त हे ट्रान्सफॉर्मेशन आमगेल्यान वरे जावका हें भगवद्गीता वाचिल्ले निमित्त आयकले निमित्त म्हणून घेवन श्रील प्रभुपाद सांगता कसं सांगता संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं म्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत म्हणून सांगिल्लें आसा हांगा संजय सांगता आसता राय जाल्ले तशें दुर्योधन कोणाला येता आसा आचार्याला येता आसा म्हणून सांगता आचार्याला येवन कसं सांगता आसा हांगा दोन विशय अर्थ करून घेवत एक दुर्योधनाले एक तागेले पॉलिटिकल मोटिवेशन पॉलिटिकली ताणें कशी ताणें हें करचें म्हणून घेवन पळय तागेलें कूटनीती म्हणटात पळय तशी तागेले नीती कशी ताणें प्लीज करूं पळोवचें तें म्हण पळयता आनी एक सेकंड थिंग कसो म्हळ्यार ताका एक भंय आसता खंयी तागेले भीष्माचार्य आनी द्रोणाचार्य हागेर वचो आसल्यारीची बाय चान्स तांणी चड तांकां द्रोणाचार्याक आनी कितले अर्जुना वयर प्रीती म्हणगत आसता ताका आनी बाय चान्स तांणी कसं नाही आतां युद्ध जावचे फुडें कोणाक चान्स आशिल्लो की खंयचे सायडा वचून घेवन तांणी जॉयन करत आशिल्लें आतां तशें न्हय की दुर्योधनाले वट्टू आशिल्लीं प्रत्येकली दुर्योधना प्रीत करताले म्हणून घेवन न्ही
तशी पळोवचें गेल्यार कृतवर्मा आनी एक कोण हागेले तांगेले माव मरे ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम पांडवाले बट ही जॉयन टू पार्टी ऑफ कौरवास सो देर वॉज एन चान्स कोणाक जाल्यार खंयचे पार्टीक जॉयन जातलें तसलें नमुने ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें त्या निमित्त हो लागता आमगेल सायडान तो आसल्यारीची बाय चान्स आनी तांकां फेवर जावन घेवन करूनच म्हण घेवन कसं म्हणटा आसा संजय सांगता हांगा कोण दुर्योधन सांगता आसा गुरु तागेले गुरुल्या वचून घेवन सांगता आसा कसं म्हण घेवन तूं कसो चूक केलेली की फुडें म्हण घेवन ताका उडगास दिता आसा कसो चूक केलेली हांगा म्हण घेवन तू नेक्स्ट श्लोका सांगता जी अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा द्रुपदश्च म्हण सांगिल्लें आसा द्रुपद आनी कोण द्रोणाचार्य दोग जाण एकच गुरुल्या शिकिल्लींची त्या निमित्त कसं जाता दोग जाण फ्रेंड्स जावन आसता दोग जाण फ्रेंड्स जावन आसल्यार तांगेलांत कसं जावन आसता द्रुपद महाराज जाता बट द्रोणाचार्य ब्राह्मण जाल्ले निमित्त ताका चड एक काम आसना बट तागेले एक प्रॉमिस मेळनासता द्रुपदाल्या देखून केदां हांव राय जाता की तुका एक अर्ध राज्य मेळटा म्हण घेवन बट तो केदां एक पटी निमगोचे वता द्रोणाचार्य मागेले तूं सांगेल प्रॉमिस फुलफील करीन म्हण घेवन एटलिस्ट म्हाका एक गाय दी म्हण सांगता गाय दी म्हण सांगता वरे तो कोण म्हण घेवन ताका इन्सल्ट करून घेवन भायर पेटयता त्या निमित्त द्रोणाचार्य तागेले वयर एक कोप दवरून घेवन आसता कशी बिणी करून घेवन हांव द्रुपदाक तागेले कसं म्हण शिकोवका म्हण घेवन तो कसं करता 5 पांडवाक आनी कौरवाक शिकोवन घेवन त्यानंतर गुरुदक्षिणा कसं निमित्ता द्रुपदाक मागेल्या घेवन यो म्हण सांगता द्रुपदाक घेवन यो म्हणटा खाली अर्जुन मात्र घेवन येवचें साध्य जाता कौरवा वरे तांकां सोलूचें साध्य ना खाली अर्जुन ताका बंदी करून घेवन येता तेदना कसं द्रुपद महाराजाक अर्जुना वयर इतलो मोह जाता की असल तसले कोणी एक मागेले एक संबंधी जावका म्हणून तशी ताका द्रौपदीक वारडी करून दिता आनी सेकंड हांगेले तागेले पूत वरे दृष्टद्युम्न जावन घेवन अंतुकांचे यज्ञ अंतू येता केदारना हाणें बांदून येवन घेवन द्रोणाचार्यान तागेले राय अर्ध घेवन घेवन आनेपास ताका सोडून घेवन वताना द्रुपद महाराजान आनेपास यज्ञ करून घेवन तागे कितें दृष्टद्युम्न आनी द्रौपदीक ते यज्ञ दुखून येवचे त्या निमित्त अर्जुना ಒಟ್ಟು द्रौपदीक ಹೊರಡಿ जाता त्या काणी विंगड बट दृष्टद्युम्न ಗೊತ್ತು आसून की कोणाक हाका द्रोणाचार्य मारचेक तो जल्म आयला म्हूण सांगल्यार हिची ताका दृष्टद्युम्नाकाची द्रोणाचार्य कसं करता ताका प्रत्येक शिक्षा म्हळ्यार विद्या ताका दिता आसता कशी ताका मारच्या वरा म्हणून घेवन वरे दृष्टद्युम्नाक विद्या कोण दिलेलें द्रोणाचार्यान त्या चूक तूं करूं नज म्हूण घेवन द्रोणाचार्याक तो कोण सांगता आसता हांगा दुर्योधन सांगता आसता त्या निमित्त आमी अर्थ करून घेता फुडले आमगेलें शिक्षण कशी म्हूण घेवन गुरुलेक शिक्षण कसं ताका मारच्या वर येता मारच्याक तो जल्म घेतला दलतिकेची ताकाची कशी मारका म्हूण घेवन शिक्षण कोण दिता तागेले गुरू ताका शिकयता आसता दृष्टद्युम्नाक द्रोणाचार्य शिकयता आसता आमचे निमित्त आमकां अर्थ करून घेता आमगेले वैदीक शिक्षण कशें म्हणजे खंयच्या लेवलाचें आशिल्लें म्हणून आनी तें तुगेले चुकी आनेपास तुवें रिपीट करून नज म्हूण घेवन दुर्योधन हांगा द्रोणाचार्य सांगता त्या निमित्त कोण कोणाक नांव घेता सांग म्हळ्यार युद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा कोणाले सेम म्हूण घेवन सांगता म्हळ्यार हांगा भीम आनी अर्जुनाल वरेस इक्वल तांणी म्हणून सांगता भीम आनी अर्जुनाल इक्वल कोण म्हळ्यार युद्धान आनी युद्धान म्हळ्यार सात्यकी ही इज ऑल्सो फ्रॉम द वृष्णी वंशा दुखून आयिल्ले सात्यकीनी कृतवर्मा he joins the by mistake he joins the Kaurava party but
युद्धान तो कशी तागेले युद्धान म्हळ्यार सात्यकी म्हणटाचे सात्यकाल पूत तो पांडवल ಒಟ್ಟು ದತ್ತ ಪಾಂಡವಲ ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ದತ್ತ ಬಟ್ ವಿರಾಟ್ म्हळ्यार विराट रायल गुर काणी ಗೊತ್ತस केदान आणि 12 वर्ष अज्ञात 12 वर्ष दाल नंतर 1 वर्ष अज्ञातवास अंतू असताना विराट रायल अंतू 5 जण असतात त्यानं कीचकाल वध करताची कोण भीम कीचकाल वध करून येऊन विराट राजाला तांकां एपिरियन्स दिताना तांकां कळता की विराट राजाक आनी 5 जण कोण म्हणून कडेरी केदान दुर्योधन अटॅक करताना कळता त्या निमित्त विराट राजवरे कोण म्हणून सांगता आसता हांगा कोण दुर्योधन कोणाक तांगे आचार्याक द्रोणाचार्याक आनी पुरा बाई चुकून तांणी मिस जाल्ली मरचे आशिल्लें बट दे हॅव taken the part of the Pandavas म्हणून हांगा ह्या 4 श्लोकांत हांगा कंपेर करतास दुर्योधन भीम आणि अर्जुन आवट कोणाक युद्धान विराटश्च द्रुपदश्च म्हणून सांगितलं आसा हे ऑलमोस्ट 11 श्लोक पळयल्यार अंत खाली एक कुरुक्षेत्राचे रणरंगाचे एक सेनावलोकन अंतु कसले एक तुमका आध्यात्मिक ह्या ना अंतु बट इट विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम द आफ्टर द कोण अर्जुन विषाद योग सुरू झाल्यानंतर ऑलमोस्ट 21 श्लोका टू 46 श्लोका दकून अर्जुन विषाद योग झाल्यानंतर भगवद्गीतेचे ॲक्च्युअल स्टार्ट जावचे आता ते इट्स ओनली ए हिस्टॉरिकल इव्हेंट म्हणून सांगितलं हाचे नंतर कसं सांगता असं म्हणून सांगल्यार दृष्टकेतु चेकितान काश्चराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंतीभोजश्च शैबश्च नरपुंगवा म्हणून सांगितलं 5th श्लोक अंतु दृष्टकेतु चेकितान काशीराज कोण म्हणून ಗೊತ್ತಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಶಿಚ ರಾಯು ಅಂದು ಚೇಕಿತಾನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೇತುಲು ಪೂತು ದೃಷ್ಟಿಕೇತು कोण म्हळ्यार शिशुपालाल पूत शिशुपाल प्रत्येक ಗೊತ್ತಸ शिशुपालाक 3 दोळ आशिल्लो आनी मस्त भुज आशिल्ले कृष्णान ताका हांडीर घेतल्या नंतर कृष्णान ताका दोळ गेलो तेन्ना इज बीन प्रेडिक्शन बीन गिवन हूएवर टेकन इज ऑन द लॅप he will be the killer म्हणून शिशुपालाल then शिशुपाला will be killed by Krishna later on but शिशुपालाले पूत दृष्टकेतु आणि चेकितान but ॲरने पळयाची he was opposite of Krishna but he was in the side of Pandavas दृष्टकेतु आणि चेकितान हांगा दॅट्स वॉट हांव सांगचें पळयता कसं म्हळ्यार फुडले युद्ध जाता आसल्यार एक कोणाल वयर तुमकां प्रीत आसकी तांगेल ಬೇರೆ ಕೊಣಲ್ ಆನು ವಿಂಗಡ ಜನಲ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಪುತ್ತ ಕೊಣಲ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ಕಿ ಬಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಟೀಮ್ ಪಾಂಡವಾಲೊಟ್ಟು ಸೊ ದೃಷ್ಟಕೇತು ಅಂಡ್ ಚೇಕಿತಾನ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡವಾಸ್ आणि काश्चराजश्च वीरवान म्हळ्यार महाबलशाली म्हणून सांगितलं आसा पुरोजित कुंती भोजश्च कुंती भोज म्हळ्यार ही इज द cousin of Sursena cousin and the Sursenak chorudu Vasudev ani kuntine is prita म्हणून आशिल्ले कुंती महाराणी सो कुंती भोजा chorudu नायन आशिल्ले निमित्त ही gives कुंती prita to कुंती भोजा so she has been called as kunti so kunti bojal putu ani kon malari purojit and both are the cousins means sister and brothers so purojit and kunti and vasudeva they are all the cousins so purojit kunti boja shaibascha narapungava शिबिराज म्हणून आय एम नॉट शुअर अबाउट दिस कोण म्हणून आय एम नॉट शुअर अबाउट द शैबश्च बट दे आर द श्रेष्ठ जालेले मानव म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा सो इट इज अ डिस्क्रिप्शन अंतू हे श्लोकांत पळयलांत प्रकार इतले रायल विशय जावन येयल्ले आसा कडेरी कोण येतात युधामन्यश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा म्हणून सांगिल्लें आसा युधामन्यू आणि उत्तमोजो आणि दोग जाण अगेन they were the sons of
द्रुपद महाराजाले दृष्टद्युम्न and Yudhamanya, Uttamaojo and Shikandi, they are all the children of Drupad Maharaj. So आणि सुभद्राले पूत कोण म्हणून हांगा अर्थ करून घेतल्यार कोण सुभद्राले पूत sorry second sorry Abhimanyu, thank you ಮುಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಡಿ suddenly flash out again gelle. So Abhimanyu, it has been Sobhadral Putu, so it has been explained here. So one of the Maharati in the this one. So hanga पळयल्यारी प्रत्येक रायाल विषय दिलेला आसा. या पुरा विषय कोणाले पांडवाले सैन्याचे विवरण दिलास. हांगा दुर्योधनाक कित्याक सांगता आसा म्हळ्यार एक पॉइंट आउट कोण सांगता आसा. खंय हांगा आचार्यान केदारना द्रोणाचार्यान एक तप केलेलो आसता आनी तशीच भीष्माचार्यान खंयचे तप केलेलो आसा म्हणून ते पॉइंट आउट करून सांगून घेवन तो कसो करता आसता. ही इज पॉलिटिकली तांकां एक तुमी तप केलेले आनी पास करून नजा म्हणून एक श्युरिटी घेता आसता तांगेल्या दुखून. बट हांगा अर्थ करून घेता द्रोणाचार्य भीष्माचार्य खंयचेय एक श्लोकांत पळयल्यार तांगेली एक वर्ड येना तांगेले खंयचे एक वर्ड ना. भीष्माचार्याल उलयले द्रोणाचार्याल उलयला म्हणून खंयचे एक वर्ड आसना. बट दुर्योधनान सांगेल एक 9 श्लोका अंत भगवद्गीतेन तो संजय सांगता. डायरेक्ट नाही दुर्योधनान सांगेले म्हणून बट इन हिज नेम संजय ही एक्सप्लेन्स. सो अस्माकं 7th श्लोका अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधन द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य संजातन ब्रह्मीमिते. तन्निमित्त हांव तुका सांगचे पळयता आसा कोणाक द्रोणाचार्य सांगता आसा हे कोण विशयाचे जावन सांगता आसा म्हणून दुर्योधन सांगता. तदनंतर दुर्योधन कसं करता सीधा वचून भीष्माचार्याला वता. भीष्माचार्याला सांगता आसतना हे सांगता आसता भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्ती तदैव च म्हणून सांगले. भीष्म कर्ण कृप अश्वत्थाम विकर्ण सोमदत्ताल पूत जालेले तशें भूरिश्रव हे हांणी पुरा महारथी आसा आनी हांणी सोलोचे चान्स ना म्हणून सांगिल्लें आसता. कोणाला येद्रा येवन सांगता आसा भीष्माचार्याला येवन सांगता. आनी तूं आमकां अर्थ करून घेता फस्ट वचून तो कोणाक एक्चुअली आनी पळय कमांडर इन चीफ आशिल्लो भीष्माचार्य 10 दीस ते तदनिमित्त 10 दीस ते भीष्माचार्य आसतना भीष्माचार्याक वचून भीष्माला वचून उलसण घेवन तो वचून द्रोणाचार्याला सांगता आसता. तितलें सांगता आसतना दलतिकेची वी कॅन अंडरस्टँड इज पॉलिटिकल गेम कसो न्हय म्हणून पॉलिटिकल क्रुकेड मेंटॅलिटी कसो न्हय दुर्योधनाल्या म्हणून अर्थ करून घेवया. आनी आनीक कसो म्हळ्यार ही इज पॉइंटिंग आउट द्रोणाचार्य वॉट आर द तुम्ही कसं तप केलेलं आहे म्हणून सांगच्याक तो पळयता आसा. त्या निमित्त भीष्माचार्य वरे इतलें सांगल्यारीची तो कमांडर इन चीफ जाल्यारीची ही डिडंट फील बॅड अबाउट दॅट. कित्याक म्हळ्यार एक केदान एक ब्राह्मण एक क्षत्रीय जालेलो ब्राह्मणाक केदानाची एक ताका तो कसो न्हय एक केदानाची ताका एक आदर दिता सत्कार करता. त्या निमित्त द्रोणाचार्याक ताणें एड्रेस केल्यारीची ही डिडंट फील बॅड वेन ही हॅज एड्रेस टू द्रोणाचार्य भीष्माचार्य लेटर. सो भीष्माचार्य हांव पळयता केदाना भीष्माचार्य आनी द्रोणाचार्य इतलें जाल्यार इतलें सांगल्यारचें एक उत्तर उलयलें अशें कसं करता तांणी लास्ट एक्शन तांगेलें कसं न्हय तांगेलें एक्शन म्हणून 12th श्लोकांत आमी पळोवंक घेवया. त्या निमित्त हे 10 दिवसाचे 8 दिवसाचे कोण
leaders, they were the, what is it, Bhishmacharya was 10 days, he was leading the Kaurava army. After Bhishma dead, is Drona was been appointed as the major in the for 5 days. After that, it has been given to Karna. Then it has been Shalya. Shalya is only for half day or 1 day. It was there. Then it's only for half day. Ashwatthama was the major. What is that? Say major or the army leader, we can say. So whereas in कोण हंगेलो ये वो मात्र पांडवांत एकलो असता तन्निमित्त आमी अर्थ करून घेवेत इतलो व्हड सैन्य असल्यारेची खंयचे कौरवाल्याचे इक्र अक्षोहिणी सैन्य कौरवाले आणि 7 अक्षोहिणी सैन्य पांडवाले असल्यारेची 7 कोण विंदलेले पांडवाले तन्निमित्त अंतू सांगता असी कोण दुर्योधन सांगता असा इतले व्हड सैन्य मिगेल आस आणि मिगेल कितेरी प्राण दिवचे वरे तांणी रेडीची म्हूण सांगता 9th श्लोकांत अन्येच बहुवाशूरा मध्यर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा म्हूण सांगिल्लें 9th श्लोक मिगे कितेरी कितकी जन हांनी पुरो राबिल्ली आशिल्ली मागे कितेरी प्राण दिवच्याक तांणी रेडी आसाची कोण पुरा म्हूण सांगल्यार हांगा पूर सांगिल्लें आसा कोण कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण नांव एक स्पेसिफिकली हांगा घेतिल्लें आसा विकर्ण is one of the brother of दुर्योधना कित्याक स्पेसिफिकली घेतिल्लें आसा म्हळ्यार केदारना द्रौपदीले वस्त्रापरण चलता आसतना जावचे फुडें पूर जण कोणाक ओपोज करूं आनी खाली ओपोज केलेले विकर्णान मात्र ही इज द वन हू हॅज ओपोज्ड इट टू तुमी करचे आशिल्लें रॉंग म्हणून सांगिल्लें इवन दो ही वॉज इन अ कौरवा दुर्योधना भाव जाल्ल्याची ही हॅज वन ओपोज बट ही इज सो वीक बट ही हॅज बीन कन्सिडर हांगा ताव अश्वत्थामाले आनी कर्ण भीष्माले आनी हांगेले स्ट्रेंथ तसल स्ट्रेंथ म्हणून हांगा दुर्योधन सांगता आसता त्या निमित्त वी कॅन अंडरस्टँड हीज पॉलिटिकल हें कशें तागेलें मेंटालिटी दुर्योधनाले हांगा अर्थ करून घेवत निमित्त आनी पुरा मिगे कितेरी मरच्याक मध्यर्थे त्यक्त जिविता म्हळ्यार मिगे कितेरी प्राण दिवचे वरे रेडी आसाचे हांनी म्हणून दुर्योधन सांगता आसा तदनंतर 10th श्लोका आणि 11th श्लोका अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं म्हणून सांगतात अपर्याप्तं म्हळ्यार इमेजरेबल कोणाले भीष्माले सैन्य आतां सांगिल्लें म्हणजे इक्र अक्षोहिणी कौरवाले आशिल्लें अक्षोहिणी म्हळ्यार कसं म्हळ्यार एक रथ एक घोड्याचे रथ आनी हस्तेच हें अँड सोल्जर्स अँड अदर थिंग्स सो टोटली ऑलमोस्ट 2 lakhs above one अक्षोहिणी इट इज 2 lakhs plus almost that is the one अक्षोहिणी वेर एज 11 अक्षोहिणी म्हळ्यार कितले दत्ताची almost 50-60 lakhs of people in one party. So 7 अक्षोहिणी it was in the Pandava side. So Pandava side 7 अक्षोहिणी असल्यारीची हांगा सांगता कशें म्हळ्यार हांगा कौरवाल सांगता अपर्याप्तम म्हणून अडेयला म्हळ्यार इट्स इमेजरेबल म्हणून सांगता देर इज आमचो शास्त्रांत आनी गुरू सांगताची कशें म्हळ्यार अपर्याप्त म्हळ्यार इज इमेजरेबल आशा पुरो बट इट हॅज पर्याप्त म्हळ्यार ताका एक कसं म्हणजे त्यानंतर कृष्णा लेद्राक कसं असल्यारेची एक कितलेचे असल्यारे इट कॅन बी नलिफाईड पर्याप्त जावन नासता पर्याप्त जावन आसता बट वेरॅज पर्याप्त म्हणेल तसलें खंयचे मिती जावन घेनाशिल्लें तसलें एक पांडवाल सैन्य इट्स
सफिशियंट बट इनसफिशियंट अपर्याप्तम सफिशियंट नाही तांगेले म्हणून दोन मिनींग असता एक संस्कृतांत कसं घेतल्यार आमी एक वर्डाक दोन मिनींग असता अपर्याप्त म्हळ्यार एक इमेजरेबल म्हणून असता आणि इनसफिशियंट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा when Krishna is in front of you fighting for the dharma so कितलेच सैन्य असो कसं जाल्यार हेची that is insufficient म्हणून अर्थ कोण घेवत बट whereas पर्याप्तम म्हळ्यार कसं म्हण सांगा अर्थ मिती आशिल्ले एक सात अक्षोहिणी आशिल्ले बट एक मिती आशिल्ले बट इट इज sufficiently enough to even 11 अक्षोहिणी सैन्याक म्हणून हंगा अर्थ कोण घेवेत अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम भीष्माले एक सैन्य अपर्याप्तम म्हणून सांगितलं बट इट इज इनसफिशियंट इवन in front of Krishna when Krishna and Arjuna is there in front of the adharmas when dharma is in front of you if you have कितले एक अक्षोहिणी आणि कितले अक्षोहिणी असल्याची it is अपर्याप्तम but it's insufficient म्हणून अर्थ कोण घेवेत नेक्स्ट पर्याप्तम म्हणजे 7 अक्षोहिणी असल्याची it is enough for 11 अक्षोहिणी to vanquish so अर्जुनाले अर्थ दुर्योधनाला अर्थ प्रकार आमगेले अक्षोहिणी पुरो 7 अक्षोहिणी मारूक बट आचार्य प्रकार इट इज इनसफिशियंट म्हणून हंगर्थ दिताचे सो अयनेचु सर्वेषु नेक्स्ट श्लोक अयनेचु सर्वेषु यदा भाग अवस्थिता भीष्माभिरक्षन्तु भवन्त सर्वैः म्हणून लास्ट 11th श्लोकांतो हांगा सांगता हांगा कसं म्हळ्यार तदनंतर इतलें सांगले नंतर दुर्योधनाक दिसता की हांव खाली भीष्माक आनी दुर्योधना मात्र हांव सांगिल्लो आसा उलयिल्लो आसा आनी विंगडजन राय आसाची हांगा विंगडजन सैन्याधिकारी आसाची सैन्य आसा तांकां मोटिवेशन करतना कसं करता म्हणून सांगता आसता हांगा प्रत्येक आनी भीष्म आनी राबून आसलेली ताका पुरो तुमी सपोर्ट करता हांगा भीष्म पितामह जावन जाल्ले निमित्त ताका तुमी फुल्ल सपोर्ट दिवका त्या निमित्त इवन दो भीष्माचार्याक ताका कसं म्हळ्यार इच्छा मरण जालें की ताका वर एक हें आसा की खंय नवाक लागल्यार आगेले इच्छा मरणा प्रकार आनी जीव सोडल्यार म्हणून ताका एक भंय आनीक दुर्योधनाक त्या निमित्त कसं सांगता म्हळ्यार विंगड रायाक आनी विंगड सैन्याक पुरो सांगता आसा तुमी हाका भीष्माचार्याक एक कवर करका म्हणून सांगता त्या निमित्त आनी तो इतलें पुरो सांगले नंतर इतलें पुरो सांगता आसतना जाल्यारची भीष्माचार्य जावं कृपाचार्य जावं द्रोणाचार्य कसं एक उलयनाचे तांणी कित्याक म्हळ्यार तांगेलें दे नो कित्याक म्हळ्यार तांणी कृष्ण खंय येद्र आस की तांगेले ऑपोजीट आस की तांकां विजय साध्य ना म्हणून तांकां गोत आसता ताजे कितें द्रोणाचार्य जावं भीष्माचार्य खाली भगवंता येद्र दर्शन घेवच्या कितें राबून आसताची आनी तांकां निमित्त मात्र जावन घेवन कसले काम करचें आसा इवन दो ही इज वन ऑफ द 12 महाजना भीष्मदेव बट ही वॉज इन द सायड ऑफ कुरू आय मीन दुर्योधनाल पार्टी आसता तितलें हें आसल्यार हेची वी कॅन अंडरस्टँड कशें ताका विन्न जावचें साध्य ना इतलें ताका बल आसलें तागेलें इच्छा मरण आसल्यार हेची आनी इतलें ताणें युद्ध खंयचेच तांणी जय सोलोलें नाची द्रुपदाल वट्ट जावं कोणाले वट्ट जावं बट दे हॅव बीन किल्ड अँड दे हॅव बीन there will be any एक धर्माचे एक विरुद्ध असल्यारी कोणी असल्यारीची तांकां एक नाश खंडित म्हणून तांकां गोत आशिल्ले निमित्त तांणी कसले उरलें अशी नेक्स्ट श्लोकांत तो येता की भगवंत आनी कसो उत्तर दिताची म्हणून आमी मुखार क्लासान तो आमी पळोवया इतलें तें आयिल्ल्यान तो 11 श्लोकान तो फर्स्ट चॅप्टर तें जाल्लेलो आसा दॅट इज वन ऑफ द फर्स्ट चॅप्टराचे 11 श्लोकान तो कुरुक्षेत्राचे रणरंगाचे एक आमगे सेनावलोकन म्हळ्यार टू ऑब्जर्विंग द आर्मीज
ऑफ द बॅटलफिल्ड. हे बॅटलफिल्डाचे कोण आर्मी कोण राय आशिल्ले, खंयचे सायडा आशिल्ले, कितले सैन्य कितले अक्षोहिणी आशिल्ले म्हणून आनी तितले ते आमी अर्थ करून घेतलेले आसा. हाजे नंतर भीष्म आनी द्रोणाचार्य आनी कसं नमने आनी सांगिल्ले उत्तर आनी इतले दुर्योधनान इतलें सांगले नंतर तांणी कसं उत्तर दिताचें म्हणून नेक्स्ट क्लासान आमी आयकोवे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोणाकाची प्रश्न दवं आसल्यार दवं, जिज्ञास करेक्शन आसल्यार सांगेत. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभू. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद बलराम किंकर प्रभुजी का. तुम्ही गीता महात्म्याचे श्लोक आदकून सुरू करून भगवद्गीते फर्स्ट चॅप्टरचे सुरवेचे 11 श्लोक तुम्ही सांगितलं सर, चंदकून एक्सप्लेन केलं सर. अंतु ते फर्स्ट श्लोकांतू चिते मामका पांडवाश्चैव अंतु आश्चिते एक डिफरेन्शिएशन मागीरी आणि अंतु मस्त आमकां कसं कळ्ळें म्हळ्यार राजी आमचे नाव पुरा कोण म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ आदी कळ्ळें. येदोळ आमकां ಗೊತ್ತನಾशिल्ले प्रतिभा वजितन ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्यूज कोण हे दृष्टकेतु म्हळ्यार कोण चेकिता म्हणून कोण आमी पुरा आयकलें ना. अंत वजितन मात घेवची हिंगर खंयचे काणी नागेवची म्हण तशें आदी ಸ್ವಲ್ಪ एटलिस्ट आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪಪणी दृष्टकेतु चेकिताना कुंती भोजा काशीराज हें पुरा नाव हंगे रिलेशन कसले हंगे रिलेवेन्स कसले त्या पुरा ಸ್ವಲ್ಪ कळ्ळें सर. मस्त थँक्स प्रभुजी. आणि ते पर्याप्तम अपर्याप्तम ते केन्ना एक कन्फ्युजन ते श्लोक वचितना ताजे ट्रान्सलेशन वाचिल्ले समज ते इट इज ऑलवेज लायक अ डिबेटिंग वर्ड पर्याप्तम अपर्याप्तम हाजे ಬಗ್ಗೆ तुम्ही मस्त एक्सप्लेन केले सर. तशी मस्त थँक्स तुमकां. तशी आज ह्या क्लासान कोणाकय कसले प्रश्न म्हणून जाल्यार एक कसले कमेंट्स म्हणून जाल्यार एक कसले ऍड करोस म्हणून जाल्यार कोण ऍड करूं येता. हरे कृष्णा. कोणाला कसले प्रश्न कमेंट्स ना म्हणलें का एक अनाउन्समेंट सर. हे भगवद्गीता सुबोधिनी एव्हरी मंडे वेडनेसडे फ्रायडे 8:30 to 9:30 सर. सकाळी या प्रोग्रामांतू ऍड जावन जे नॉलेज घेवका म्हणून सगळे लागीं मागून घेता सर. आणि आमगेल फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोण आसा गी तांकां पुरा सांगून तांकां हे प्रोग्राम ऍड करचे वरी सगळ्यांनी हेल्प करता म्हणून सगळे रिक्वेस्ट करता. तशी जी फाल्याक 8:30 वैष्णव भोजन आसा त्या प्रोग्रामाक सगळ्यांनी येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता सर. हे भगवद्गीते सुबोधिनी ಬಗ್ಗೆ आता स्टार्टिंग आसा आमी आतांची सगळ्यांनी तितले तितले ऍड करचेका म्हळ्यार हे एवरी श्लोक एक्सप्लेन करता जाल्यार चान्स मागीर मेळना मुखार सून मेळटली ना म्हणून वतना. इट विल बी चॅप्टर समरी. आमी युट्यूबार पळयल्यार मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी चॅप्टर समरी और it will be important shlokas in every chapter, but yes shloka wise each येवचे आमकां चान्स व्हेरी रेअर हे मेळ्ळेले ते सगळ्यांक ऍड करायची तुम्ही विदाउट मिस हे करायची. इथे म्हळ्यार हांतूची आमकां कळटा हे भगवद्गीते देवान सांगिल्ले नंतर ते लास्टचे 18 अध्याय कसं येता श्लोक 74 संजय उवाच हे आमी हांतू आयकला कसं म्हळ्यार देवान पुरो ते श्लोक ते कृष्णार्जुन संवाद जाली नंतर अंतू लास्टक अंतू धृतराष्ट्र कसले श्लोक येना वापस संजय मात्र श्लोक येता. संजय श्लोकांत ते कशें म्हळ्यार अद्भुतम रोमहर्षणम साक्षात कथयता संस्कृत्य विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामी असल पुरो वर्ड्स ते इकबडी ऐकले संजय अंताणी इकबडी ऐकलेले ऐकून जाल्यार धृतराष्ट्राशी कसले सांगनी संजय मात्र कसले सांगले म्हणून एक रिसेंट एक गुरुजीले तू ऐकलं लेक्चर कसं म्हळ्यार संजय धृतराष्ट्रान ते ऐकलेले मात्र
संजयानं ते ऐकून ताणे ते धृतराष्ट्राक प्रीच केलं त्यातला प्रीच केलं ताणे तशी तक ते तिथलं तक मनांत कशी बसली म्हणून जाल्यार ते संस्कृती असल पुरा येवचे आमकां साध्य ना तशी आम्ही ऐकून अनेकल्याक सांगून आणि मस्त मज्जानाक ऍड केल्यार त्या पुण्य आमकां जाता आमकां दिसलें एक अद्भुतम रोमहर्षणम कशी असल एक फिलिंग्स आमकां येवचे वरी जावो म्हणून हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हरे कृष्णा तसले कमेंट्स ना म्हणून जाल्यार आम्ही नरसिंह आरती म्हणून हे सेशन एंड करूया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वचः शीलटङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत्तो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहो हृदये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथामद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपु तानुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद शील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शील प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. सेशन एंड करता हरे कृष्ण.